रेंट कॅब गाडयांक नवे परवाने दिवपाक पुरायपणान बंदी घातल्या। तरी आसतना कांय एजंट बेकायदेशीरपणान पैसे घेवन परवाने दितात। पैसे परतून मागपाक गेले जाल्यार ते पैसे मंत्र्यांच्या पीए कडेन दिल्यात म्हूण सांगतात। हे विशीं आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो। ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, रेंट कार हो प्रकार गोंयांत पुरायेन बंद केला। तांचे कडेन स्वताची पार्किंग ना। हे लोक भौशीक सुवातेर गाडयो पार्क करतात। आता जाल्यार कांय जाण स्वताच्यो गाडयोय भाड्यान दितात। ताका लागून नव्यान परवाने दिवपांचेर बंदी घातल्या। रेंट कार फ्रँचायझी प्रकारूय बंद केला। तशेंच रेंट कार परमीट दिता म्हूण सांगून कोणी पैसे घेतले आसत जाल्यार संबंदीत मनशान कागाळ करची। हे विशीं चौकशी करून कारवाय करपाक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें। रेंट कार म्हणून सरकारान पयलीं डिसिजन घेतला की आनी रेंट कार आसच्यो ना म्हणून। ताजे पयलीं माननीय मंत्री बाबूश मनसरादान म्हणिल्लें की सगळे प्रॉब्लेम जाता ते रेंट कारा खातीर जाता। खरें आसतलें, रेंट कारा खातीर एक्सिडेंट जाता, हें जाता तें जाता। पूण आतां गव्हर्मेंटान कितें केलां, गव्हर्मेंटान एजन्सी अपॉयंट केल्या। म्हळ्यार सरकाराचे कामाचे सरकार रेंट कार परमीट दिना, सरकार एक एजन्सीक दिता आनी एजन्सी लोकांक दिता। आतां हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले आहा स्पीकर सर। म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान पयशे घेतले, 1-1 लाख रुपया अशे भरमसाट पयशे घेतले। आनी ते म्हणटात आतां रेंट कार गव्हर्मेंटान बॅन केले। पयशे मागूंक गेले जाल्यार म्हणटा मंत्र्याचे पीए कडेन पयशे दिल्या म्हणून। उत्तर कितें कंपनी ती फ्रँचायझी म्हळ्यार कितें? What is franchisee of the government? म्हाका मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करून दी, फ्रँचायझी म्हळ्यार कितें तें? स्पीकर सर, एक म्हणजे तो जे सांगता पळय न्ही, कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची। आनी जेन्ना एक्चुअली पयलीं 4 जणांक लायसन्स दिल्ली रेंट कार दिवपा खातीर 2018 ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायझी दिवची म्हणून, म्हणजे तेंच्यांनी फुडें दिवपाचें। दॅट इज अ रॉंग डिसिजन। हांव सरळ सांगता 2018 जाल्लें, कारण डायरेक्ट अशा पद्दतीन फ्रँचायझी काडून तुमी फुडें आनी तांकां लायसन्स जावपाकूच शकना। हांवें खरें म्हणजे रेंट कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो। आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला। रेंट कार जवळपास हे कितें करतात, त्यांच्या कडेन स्वताच्यो पार्किंग ना, ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात। आनी वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे जे आपल्यो प्रायवेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा। 250 जणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या, तांची लायसनां सुद्दां कॅन्सल कर म्हणून। कारण अशा पद्दतीन तेंच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप, हितून करून जीएसटी बुडयता ते आनी सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो तोय बी बुडयता। जर कोणी अशा पद्दतीन तो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पयशे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून, तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो। हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आनी तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।